जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी हें एक उतर खंडीत जावन आयकलां. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वंतसर दितले आनी जाच्या लागीं ना ताच्या लागीं आसलें सयत काडून व्हरतले. हांवें सुमार फावटी पळयलां जायत्यांनी हें उतर वापरचें. म्हळ्यार कोणा लागीं मस्त आसा तांकां आनीकय सडीत मेळ्ळे वेळार म्हणचें उतर. कित्याक म्हळ्यार पळय ताच्या लागीं आसा आनी देवान ताका बरें बरें दिलां. आमच्या लागीं कांय ना, आमच्या लागीं आसलें तो काडून व्हरता. हें उतर आमी दुसऱ्यांनी वापरचें आयकलां, आमीच वापरलां जावंक पुरो. पण हाचो नीज अर्थ कितें? हाचो नीज अर्थ कितें? आमी चिंतयात की देव मतलबी, देव ग्रेस्त ओट्टूंकच आसा. कित्याक म्हळ्यार पुरो तांकांत दिता. देव सरकार ओट्टो आसा, कित्याक पुरो आसलें पुरो वणकण घेता सरकार. तशें देव तितलो मतलबी की म्हणल्यार सवाल आमच्या मतीन दिवंक पुरो. तर कितें जाच्या लागीं आसा म्हळ्यार कितें तें? कितें आसा जाच्या लागीं? तुमच्या लागीं सट्टा लागीं आसा तें कितें तें? हांगा आसलें कोणेय सांगूंक जायना म्हज्या लागीं ना. कितें? हेंचो प्रॉब्लेम. सगळ्यांक कळीत आसा तांच्या लागीं आसा म्हूण ती कोणीय सांगनात आसा म्हणून. कितें तें? आवडत न्ही. काळीज. काळीज खंय आसता? जिवीत सगळ्यां कडेन आसा गे. सगळ्यांक जिवीत आसा वय गे. सगळ्यांक देवान जिवीत दिलां. जाच्या लागीं आसा म्हळ्यार जिवीत कोणा लागीं आसा आनी तें जिवीत कित्याक दिलां म्हणलें जाणवाय आसा ताका देव आनीक सडे दिता म्हणटा देवाचें उतर. म्हाका दिलां तें जिवीत कित्याक दिलां? पर्पज, उद्देश. कित्या खातीर म्हजें म्हाका हें जिवीत दिलां म्हूण कोणाक कळीत आसा, जाणवाय आसा, त्या मनशाक देव सडीत दितलो. आनी कोणा लागीं म्हाका दिलां तें जिवीत कित्याक दिलां म्हूण गोत्तू ना, त्या मनशाक आसलें जिवीत ताणें जोडलें सगळें तो खाण व्हरतलो. हें कशें समजून काण घेवया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, केदळा मनशाक दिलां तें जिवीत कित्याक दिलां? म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें? म्हज्या जिविताचो पर्पज कितें? हांव ह्या संवसारांत आसां जाल्यार कित्या खातीर आसां म्हणलें समजोवचें भोव गरजेचें. हर एकल्याक हांवें म्हणूंक जायना हांव जल्मलां देखून हांव जियेतां मागीर मरतां, तें म्हणूंक जायना कोणें. तितल्या खातीर देवान आमकां रसूंकच ना. देवान तुका आनी म्हाका रचलां जाल्यार एक उद्देश आसा. ताचो एक उद्देश आसा. आमी म्हणयत जराल एक उद्देश आसा. जनरल उद्देश कितें म्हळ्यार आमी देवाचो मोग करूंक जाय, ताचे संगी रावूंक जाय, सस्नाच्या सुखांत एकवटूंक जाय. हो जनरल सगळ्यांक आसो एक उद्देश. पूण हर एकल्याक तुका हर एकल्याक ताचो एक उद्देश आसा. तूं कितें करताय, कितें तूं जियेताय, ताच्या फाटल्यान देवाचो एक उद्देश आसा. हें समजूनचे प्रयत्न आमी खंडीत जावन करूंकच जाय. नाजाल्यार आमी जिवीत होगडायता. सगळ्यांनी सांगचें बरें, हांव जल्मलां, आतां वंशान जियेचें आनी एक दीस मरतां. हो देवाचो उद्देश न्ही. ताचो उद्देश दुसरोच आसा. चिंतया, तुका एक बरें काम मेळ्ळें. बरें काम मेळ्ळें, कित्याक तुकाच मेळ्ळें म्हणलें सवाल. हजारो लोक येतात, हजारो जण प्रतिस्पर्धी आसात, इंटरव्यू घेतात, इंटरव्यू दितात, आनी तांच्या पैकी तुका काम मेळ्ळां कित्याक? तुकाच कित्याक मेळचें? बाकीच्यांक मेळचें न्ही गे, मेळयत असलें न्ही गे, तुकाच कित्याक मेळ्ळें? आमी बुदवंत, आमी म्हणटा म्हज्या लागीं स्किल्स आसात, शिकप आसा, तरबेती आसा, म्हज्या लागीं क्वॉलिटी तांकां दिसल्या देखून म्हाका खाण गेलां. पळय खंडीत, तुका शिकप दिलां, तरबेती आसा, क्वॉलिटी आसा तुज्या लागीं, तुका काम करची शाती आसा देखून तुका दिसलां. तुजे बरींच जायतीं आयल्यां न्ही गे, जायतीं जण थंय आसात न्ही गे, तांकांय तीच कॅपॅसिटी आसूंक पुरो, तुजे वर जायती आनीकय बरी कॅपॅसिटी आसूंक पुरो, स्किल्स आसूंक पुरो, क्वॉलिटी आसांचें तें आसूंक पुरो, जाल्यारय तुका कित्याक विसलां? कारण आसा, देवाक तुजे थंय तुज्या मुखांतर कितेंय करूंक आसा.
हे काम तुकाच दिलां जाल्यार ह्या कामा द्वारे तुजे मुखांतर देव तासो एक उद्देश जारी करूंक आशेता. देखून यू हॅव ए पर्पज. तुवें करच्या कामांत देवाचो एक उद्देश आसा, देखून तुका तें दिलां. तशेंच आमी म्हणयात परगांवांत म्हाका बरें काम मेळ्ळें. कितले जाण रकोनात, कितले जाण टेन्शनांत, कितले जाण पयशे एजंटाक दिवन 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 चलवल्यात, जाल्यारय तुका मेळ्ळें. कित्याक हांवें खाली म्हणूंक जायना म्हज्या लागीं पुरो स्किल्स आसात, म्हाका तरबेती आसा, तें आसा हें आसा, देखून म्हाका मेळ्ळें ना. ताच्या फाटल्यान तुकाच मेळना जाल्यार ताच्या फाटल्यान देवाचो एक उद्देश तुज्या मुखार जारी जावचो आसा, देखून तुका तें मेळ्ळां. देखून मुखाच्या भावांनी भयणी, कोणाक पळया आपणाचें जिवीत कित्याक दिलां म्हूण कळना, ते खंय सोदतात आपणाचें जिवीत कितें करचें म्हूण खंय सोदतात. सकाळीं उठून पेपरार ज्योतिशा वाचतात. कोणाक म्हजें जिवीत कित्या खातीर आसा, कित्याक दिलां म्हूण कळीत ना, तांणी वचोन कितें वाचचें पेपरांत ज्योतिशा वाचचें. म्हजो पाडो, म्हजो बोकरो आनी कितें. पाड्यान आनी बकऱ्यान आमचें जिवीत निर्धार करूंक जाता गे. हांवें म्हणचें न्ही ज्योतिशा वाचिनाचो म्हणून न्ही, पळोवया क्युरियोसिटी काल हें कितें बरयलां. ಎಂತ जाता म्हणून फाती येवच्या पळय तें पिशें पूण कित्याक म्हळ्यार त्या बोकऱ्यान वा तुज्या त्या पाड्यान तुजें जिवीत निर्धार करूंक जायना. तुजें जिवीत कित्याक मेळ्ळां तुका जिवीत म्हणून तुवें सोदून काडिचें आनी त्या प्रमाणे तुजें जिवीत बांदून हाडिचें. कोणाक जिविताचो उद्देश कळीत आसा ताचें जिवीत एक मांडावळीर येता. knows the purpose of life. ताचें जिवीत एका मांडावळीर येता, फोकस येता ताच्या जिवितांत. नाजाल्यार ओटारी जिवचें, रच्चे बच्चे म्हणटा आमी, रच्चे बच्चे जिवचें म्हळ्यार कितेंय जाता, कोणीय जाता, कशीय जाता, ओटारे जिवीत जियेल्यार जालें. एक फावटी मुक्त जाता म्हणसर जिवीत करशिल्यार जालें. तशें जायना. कोणाक आपणाच्या जिविताचो उद्देश कळीत आसा तो मनीस ताचें जिवीत एक मांडावळीर हाडटा, एक सिस्टम हाडटा ताच्या जिवितांत आनी ताचें जिवीत एक फोकस्ड जिवीत जाता. तें बेश्टें केदाळे खंयच्याकय करचुचें तसलें जिवीत जायना. जर कोणाक तें जिवीत कित्याक म्हूण कळीत ना, तो केदाळे बिजी आसता, तो मनीस केदाळे बिजी आसता, पूण कितें करता तें कळीत ना. ताकाय ताणें करच्या कामांत फायदो ना, हेरांकय फायदो ना, ओटारे बिजी आसता मनीस. ही गत आमची जावंक नजो. मस्त काम आसा, मस्त करता, मस्ती चटवडके आसात, निमाणें तें कित्याक करता म्हणून सवाल विचारल्यार जाप आसना. तसलें जिवीत आमचें जालां जाल्यार आमकां समजूंक जाय म्हजें जिवीत कित्याक ह्या संवसारांत आसा म्हाका कळोवंक ना. ओटारेवन जियेता, ओटारे जियेता जाल्यार फाल्यां सकाळीं हें जिवीत म्हजें हांव काडून व्हरतलें. जावं पुरो ह्या अशें पुरो कर्ण रटवळी चटवडके कर्ण हांवें जायी तें जोडलां, पूण तें जोडुल्लें फाल्यां सकाळीं हांव मरतना म्हज्या संगातच वयतलें, तें कोणायक फायद्याचें जायना. ताच्या बदलाक म्हाका ह्या संवसारांत एक जिवीत दिलां जाल्यार तें जिवीत कित्या पासो दिलां म्हणून सोदून काडन ताचे प्रमाणे हर एक हांव करतां, तें कामांत एक उद्देश दवरून हांव करतां जाल्यार थंयसर सस्नाक आमी देवा मुखार रावतना आमकां संतोश मेळटलो. आयच्या पयल्या वाचपांत हांवें पळयलें जेरेमिया प्रवादी, तो सांगता हांवें तुमचे 2 वायटां पळयल्यांत, 2 सुखी हांवें पळयल्यांत. कितें? एक जिव्या उदकाचे जरीक तुमी सांडला, म्हळ्यार देवाक जिव्या उदकाचे जरीक तुमी सांडला. आनी दुसरी सूख कितें म्हळ्यार खुद्द फुडकर बांयो तुमी खणल्यात. फुडकर बांयो म्हळ्यार त्या बांयत उदक रावना, त्या बांयत उदक ही जायना, ती जर ना थंय मस्त गोंड खणीचें पडटा आनी थंयसर उदक मेळना. जर मेळ्ळें जाल्यार तें पावना. तसल्या एका जिवितांत आमी जर आसाव तर आज खंडी जावन नियाळ करूंक जाय. देवाच्या फ्री मेळच्या वाळोवन आसच्या जरीक आमी लबदून रावता गे, वा आमीच खणलेल्या बांयत उदक नातल्या बांयक आमी पडटा. थोड्यांनी चिंतचें आसा ह्या संवसारांत आमी करचें व्हडलें सादारण म्हळ्यार आमचें नांव उरोवचें. ह्या संवसारांत म्हजें एक नांव उरयचें हांवें. कालें जाल्यार व्हडना, कितले पयशे करशिल्यार व्हडना, आनी कितें जाल्यार व्हडना, म्हजें एक नांव उरचें. पूण हें एक मित्त म्हणटा हांव. मित्त म्हळ्यार कितें? एक बेश्टी एक फडकी फात्ती आनी तुजें नांव फाल्यां सकाळीं कोण्णी उडास काडिना. तूं मारबला जाल्यार रिकांतोवन सोडू, ते एक ना एक दीस आनी एकलो कोणी येता ते बिल्डिंगत काडून सोडटा, तुवें कांत येयलें काडून उडयता. म्हळ्यार मनीस सड्ड म्हळ्यार 4-5 दीस वा 1-2 म्हयने ताचे सडीत कोण्णी उडास दवरिना. म्हळ्यार ह्या संवसारांत हांवें नांव दवरिचें, शाश्वीत दवरिचें म्हणचें एकच पिशेंपण.
पूण ताच्या बदलाक हांगा आमकां कित्याक धाडला नांव उरोवंक न्ही, मगार सस्नाक हांवें तयार जावच्याक, सस्नाक देवाच्या संगात रावच्याक हांवें तयार जावच्याक ह्या संवसारांत हांव आसां. त्या देखून जें कितेंय हांव करतां, खंयचें काम हांव जावं हांव करतां, तें हर एक काम देवाच्या उद्देशा खातीर करते आसा. न्ही बगर फकत म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत सुशेग जाता, म्हजें जिवीत एक हांव जिवन काडल्यार पुरो न्ही, ताचे बदलाक म्हजे मुखांतर देव आनी एकल्याक कितें बरें करूंक आशेता तें जावन तो जावन आसा उद्देश. त्या उद्देशा खातीर हर एक संगती हांव करतां, खंयचें काम तें जावन दी तें हांव त्या उद्देशा खातीर करतां. देखून निमाणें ससनाक हांव तयार जातें आसता ह्या संवसारांत. आनी सर्गीच्या राजांत आमी देवा मुखार जडतेक रावल्ल्या वेळार थंय देवान आमकां विचारचीं दोनूच सवालां तें आमच्या जिविताच्या उद्देशाक लगती जाल्लींच सवालां. पयलें सवाल कितें विचारता देव, तुका हांवें जेजूक दिल्लो ताचे संगी तुवें कितें केलें? तुका हांवें ह्या संवसारांत तुजे सांगाता जेजूक हांवें दिल्लो ताचे सांगाता तुवें कितें केलां? ताका तुवें स्विकार केलाय गी? ताचें उतर तुवें आयकलाय गी? ताणें सांगले बरी जिवंक तुवें प्रयत्न केलाय गी? कितल्या मापान जेजूक तुजो धनी आनी सुडवण धर्म तुवें घेतलाय? तें पयलें सवाल. आनी दुसरें सवाल, तुका दिल्ल्या जिविता उद्देशी तुवें कितें केलें? तुका हांवें जिवीत दिल्लें आनी तें जिवीत समृद्ध जावच्याक तुका तालेंतां दिल्लें, शिकप दिल्लें, तरबेती दिल्लें, बरें कुटुंब दिल्लें, तांच्या मुखार बरें उत्तेजन मोग तुका दिल्लो, हें सगळें एक बरें जिवीत जिवोवच्याक तुका सगळें कितें जाय तें तुका दिल्लें. त्या जिविता विशयान तुवें कितें केलें? त्या जिविता विशयान तुवें उद्देश कितें केलें? हीं दोन सवालां जर आमकां आज जाप दिवंक आमच्यान जाता तर खंडी जावन आमकां मोरच्या विशयांत भिवची गरज ना. कित्याक ही जाप आमकां थंय दिवंक जाता. कित्याक आमकां कळलां म्हजें जिवीत फकत जेवून खावन आनी कितें मजा मारन आनी कितें ल्हान ल्हान कामां करन, इल्लें जोडन आनी कितें उरोवन आनी इल्लें बिबाडून निमाणें मरचें ना. म्हजें जिवीत आसा जाल्यार तें एका उद्देशा खातीर आनी त्या उद्देशा खातीर हांव ती जिणी करशिता. देखून म्हाका जाप ही कळीत आसात कित्याक हांव जेजूक हांवें कितल्या मापान तो हांवें स्विकार केला आनी कितल्या मापान म्हजें जिवीत उद्देशपूर्वक हांव जियेतां, पर्पज आसून जियेतां, पर्पज नासतना न्हय, कळीत आसून उद्देश आसून हांव जियेतां. आनी ह्या दोन सवालांक जापी दिवंक समजलें तर आमचें जिवीत सार्थक. आमकां कोणाचें आसना ह्या संवसारांत. खंयचेय संगती म्हजे दोन सोडून वयतात म्हणले कसल्याच रितीची बेजाराय आमकां आसची ना. कोणीय आमच्या सांगात रावतात वा रावनात, वा कोण आमकां सांगात दिता वा दिनात, कोण आमकां बरें करता बरें करिना हाची खंयच्याची पर्वा पडना. पर्वा एकच, हांव म्हजें जिवीत एका उद्देशा खातीर जियेलां गे. देवान सांगल्ल्या बरें, जेजून सांगले बरें जियेलां गे. हो उद्देश हांव पूर्ण करता जाल्यार सडीत मापान देव तुका पाटीं दितलो. कितें ह्या संवसारांत कितें सगळें कोणाक कितलें जाय ताच्या सडीत सुद्दां तुका दितलो. सलमाव न्हू बुद्धवंतकाय विचारली. कित्याक बुद्धवंतकाय? बुद्धवंतकाय कितें करता तुका? कितें बरें आसा कितें वायट आसा तुका समजूंक एक जाणवाय दिता. देखून कितें केलें देवान? ताका सडीत मापान जें कितें ह्या संवसारांत कोणा लागीं नातली आस्त तितली ताका दिली. कित्याक तो जाणा कितलें ताच्या लागीं आसल्यार तें कशें वापरचें म्हूण ताका कळीत आसा. कशें वापरचें म्हूण कळीत आसा. कितें तातूंत बरें कितें तातूंत वायट, खंयचें विसल्यार म्हाका बरें जाता, खंयचें विसल्यार म्हाका बरें जायना, हें ताका कळीत आसा. देखून ताच्या जाणवेक तेकीत देवान ताका सडीत ताका दिलें. आनी कोणा लागीं ही जाणवाय ना, म्हाका हें जिवीत दिलां एका उद्देशा खातीर म्हणलें कळीत ना, त्या मनशा लागीं ताणें कितलें जोडल्यार तें ताका फायद्याक पडना. तें निमाणें ताच्या सांगाता तें फोंडाक वता. हो संदेश मोगाच्या भावानी भयणी आज आमी घेवया. आनी जें कितें उद्देश म्हाका दिला तो संपूर्ण करच्याक हर एक दिसा एकच मेट काडया. आमी धांवोंक जायना. हर एक दिसा एकच मेट काडन हें जिविताचे उद्देश आमी पूर्ण करूंक जाय. स्वामी आमकां ह्या दिशेन आदार दिवं दी.